बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे असू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज आमी आमचे सोर्गींचे आवयचो वाडदीस समोरमता. मारिया जेजूची आवय तशीच आमची सगल्यांची आवय. जेजूक तिणें मोगान वेंगयलो, वाडयलो आनी काल्वाराचे बेटेक तयार केलो आनी आपल्या जिवितांतले गोवाय दिली. जिवीतभर तिणें ताका सांगात दिलो. तो सांडलो तेन्ना तिणें ताका कोंती हुस्क्यांनी सोडलो. कुर्सार मरतना असली मोगाळ आवय जेजून आमची आवय करून दिली. आमकांय ती मोगान वेंगयता, आपुरबायेन वाडयता आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी ताका गोवाय दिवंक आपयता. तशेंच आज आमी आवयचो दीस मनयता. तर सगळ्या आमच्या आवयांनी मारयेची देख घेवन तिच्या बरोबर देवाक वाखाणूंक, उलो मारूंक आनी तिच्या पुताक जेजूचे पावोवंक ह्या मिसान कोटकोट्यान प्रार्थुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे आमचे भयणीन आमचे दोळ्या मुखार दवरल्यांत ती सुरवातीची उतरां काळजा मनान घेवन आयज एक कुशालकायेच्या समयार देवाक आमी दिनवासुया. आंकवार मारीच्या देण्या खातीर आनी साबार देणी तिचे वरवीं देवान आमकां दिल्यांत, फावो केल्यांत, ताचे खातीर देवाक ह्या मिसांत आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया. आनी ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमचेंय बी जिवीत आंकवार मारी भाशेन जावंक, जेजूचो आमी पाटलाव करूंक, ताचे गोवाय जावंक आमकां सगळ्यांक ओत्मीक आनी कुडीची भलायकी आनी कृपा मागुया. आनी भाव भयणीनो, जायते पावटी आमी चुकल्या, जायते पावटी आमी खाला पडल्या, असोक्तायेक सांपडल्या. आमचें जिवीत जायते पावटी सायबीण माई भाशेन जावंक ना. सायबीण माई भाशेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी पावूंक नात. असले आनी साबार पातकांचो उगडास काडून तेच दोनया देवा लागीं बोगसणे मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आनी बापाची काकळुतीक उलो मारून आमी सगळीं पातकी आनी ओस्कोत म्हूण जाणो जावन बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मरी सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Christ.
सोम्यादेवा देवाचे शेवे तू संसाराचे पापाराय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा कुसुरकी आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो असू मोवी एकलो असू ईश्वर एकलो असू परमेश्वर मोहिमा देवा कुसुरकी आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी प्रार्थूया भाव भयण्यांनो इलोसो वेळ ओगेपणान करीन भाशेन आमची मागणी आमी बापा मुखार सायबीण मायचे विनवणेन दवरुया. आमी सगळें पासो त्या मिसान मागता पूण करीन भाशेन जाणीं इंतेसांवां दिल्यांत ही परब करूंक जाणें आदार दिला त्या कुटुंबा पासत आमी मागता. करीन भाशेन आमी मागता जी जल्माचो दीस समोर उमतात काजाराचें वरोस समोर उमतात आनी जाणें आमकां आपल्या पासत मागूंक लायला तांचे पासत आमी मागुया. करीन भाशेन सायबीण मायचे विनवणेन मागुया जांकां भुरगें ना जायतीं आमचीं काजार जाल्लीं घोव आनी बायल आसात तांकां आजून भुरग्याचें देणें फावो जावंक ना तांचो आमी उगडास काडुया. तांकां देवान सायबीण मायचे विनवणेन भुरग्याचें देणें दिवंक आमी मागुया. आनी आमच्योय खासगी गरजो आमची इंतेसांवां इलोसो वेळ ओगेपणान बापा मुखार आमी दवरुया. सायबीण मायचे विनवणेन हे पिडेंतली आमकां निवार म्हूण आयज भावार्थान आनी कोतकोत्यान बापा लागीं मागुया. स्वर्गींच्या बापा आमच्या सोरवोंडाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर ओगोणीत जाणवाईन आनी मोगान बाग्योंत आंकवार मारीक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी समोर उमता. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आनी आशिर्वाद आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणच्या ससणंक. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यांत तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणाव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यांत तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भाव भयणी मदलो मालगोडो जावंक तांकां तांणी आदींच विचल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें विचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें दिलां. आपोवणें केलां तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां.
प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्या सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंदभरीत जावं म्हजें कालीज. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो. ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवान स्तोत्रां सोड गितां गायतां. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. उद्गाराक उबी रावया. बी 10 5:27 B10 पेज 27. आम्ही 7वो श्लोक गाऊया. Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora. देवाचे उतर आयकोता. Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वयला तुका सोया. जेसू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जिवोचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेवली. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवची केलें. कित्याक तो धर्मेवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव भोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका. कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी सांबावला. ती एक पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली. कित्याक तो आपले पोरशेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणगे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. ही उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें.
जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे आकाळी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे परबे समयार सेवा धर्माचो सोबीत विशय वेचून काडला. आंकवार मारिया आमची आवय जेजूक गोवाय दिवंक आमकां आपयता. भाव भयणीनो, आयज आंकवार मारीच्या जल्मा दिसा आमी आमच्या आवयांचो उगडास काडटा. देखून ह्यो दोनूय स्वर्गीची आवय आनी आमची संवसारी जी आवय देव आमकां फावो कोत्ता. हे दोनूय आवयांक दोळ्या मुखार दवरून हो ल्हानसो नियाळ आमी करुया. भाव भयणीनो, आयचे परबे समयार हांव नियाळ करता आसतना मादर त्रिजा हिच्या जिवितान घडलेली एक घडणी म्हज्या दोळ्या मुखार आयली. भाव भयणीनो, एक पावटी खंय मादर त्रिजा गोरिबा मदें कोण नाशिल्ल्या मदें ती वावर करता आसतना तिका एक खंय चेडूं भुरगें सांपडलें. हें चेडूं भुरगें चिखलान भरलोलें, आंगोस्त्र तिचे कुडीक सारकें नासलें, केंस पिसोडलोले आनी भीक मागतालें, हिंगा तिंगा भोंवतालें तें. जेन्ना मादर त्रिजाक तें मेळ्ळें, मादर त्रिजानूय ह्या भुरग्याक, ह्या चेडूं भुरग्याक आपणागेर हाडलें, आपल्या घरांत हाडलें आनी चिल्ड्रन्स होम पळय आसलो थंय व्हेलें, थंय दवरलें. सिस्टरींक सांगलें ताका न्हाणुयात, ताका बरे कपडे घालात, जेवण दियात आनी ताका ते घरांत दवरात. आनी सिस्टरीनी खंय ते भाशेन केलें. सांज जाता म्हणटूच हें भुरग्यां खंय नाच जालें, घरांत नाच. सिस्टऱ्यो सोदतात पूण मेळूंक ना. दुसऱ्या दिसा खंय कांय मादर त्रिजाच्यो सिस्टरी परतून हे भाशेन गोरिबा मदें वावर करूंक गेल्ले कडेन परतून हूंय ते मादरीक हें चेडूं भुरगें मेळ्ळें. तशेंच भीक मागतालें, तशेंच हे वटेन ते वटेन भोंवतालें. ते मादरीनी खंय ताका परतून आपल्या घरा हाडलें, परतून चिल्ड्रन्स होम तातूंत दवरलें, परतून जेवण दिलें, न्हाणयलें ताका, परतून कपडे घाले ताका. पूण सांज जाता म्हणटूच परतून खंय हें भुरगें नाच जालें, डिसपियर्ड फ्रॉम द हावस. अशें 2-3 पावटी जाले उपरांत आनी ते परतून मेळ्ळे उपरांत मादर त्रिजान खंय आपले सिस्टरींक हे भाशेन सांगलें, पळय जेन्ना आयज हें भुरगें, हे भुरग्याचेर नदर दवरात आनी तें घरांतलें भायर सरून वेता, तें खंय वेता तें पळयात, ताच्या फाटल्यान वसात. आनी जेन्ना सांज जातूच हें भुरगें खंय भायर सरून गेलें तेन्ना 2-3 जाण सिस्टरी तेच्या फाटल्यान गेल्यो आनी ते खंय बसून वेता तें पळयलें. आनी ताच्या फाटल्यान वेता आसतना तांकां दिसून आयलें हें भुरगें गेलें आनी एक व्हडल्या झाडाच्या पोंदाक वचून बसलें. आनी सिस्टरी खंय चिंतून पडल्यो, हें भुरगें घर सांडून चिल्ड्रन्स होम थिंगा बरें बरें मेळटात तें सांडून ह्या झाडा पोंदाक येवन कित्याक बसलां. सिस्टरी खंय सारक्यो ताच्या मोऱ्यान गेल्यो. मोऱ्यान गेल्यार खंय पळयलें थंय एक ओस्तोरी आसली झाडाच्या पोंदाक आनी ती ओस्तोरी खंय कितें तरी रांदताली, कितें तरी डास्टबिनांतलें पुंजावन हाडलेलें तें रांदताली ती. हे सिस्टरीनी खंय ह्या भुरग्याक विचारलें, बाय तूं आमचें घर सांडून ह्या झाडा पोंदाक हे ओस्तोरे सवें कित्याक आयलां? आनी ह्या भुरग्यान खंय सोबीत जबाब दिलो, सोबीत जबाब. ह्या भुरग्यान म्हणलें खंय, सिस्टर्स ही ओस्तोरी म्हजी माय, ती म्हजी आवय, आनी जूय म्हजी आवय आसा थंय म्हजें घर. शी इज माय मदर
वेर शी स्टेज दॅट इज माय होम, तें म्हजें घर. भाव भयणीनो, भुरग्याक आवय घर. ती झाडां पोंदाक रावं, ती बांगल्यांत रावं, ती पॉलासींत रावं, ती एके खोपीत रावं, वाटेर रावं, जूंय आवय आसा थंय भुरग्याक घर. भुरग्याक व्हडलें घर दिसना, भुरग्याक झाड दिसना, भुरग्याक रस्तो दिसना, भुरग्याक आवय दिसता. आनी जूंय आवय थंय तिचें घर, थंय भुरग्याचें घर. दॅट्स द कम्फर्ट. भाव भयणीनो, आमच्या बी जिवितान कडेन अशेंच. जूंय म्हजी आवय आसा थंय म्हजें घर, जूंय म्हजी आवय आसा थंय म्हजो कुटूंब. तें मागीर घर कसलेंय जावं, तें घर खंयीय जावं, तें नेटोयल्लें घर जावं, ती बेश्टी खोप जावं, झाड जावं, झाडा पोंदाक जावं. चाइल्ड इज सेक्युअर्ड, चाइल्ड इज कम्फर्टेड वेर हर मदर इज. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज ही परब समोर उमतना आवयचें देणें कितलें सोबीत तें आमकां दिसून येता. आंकवार मारयेचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमच्या आवयचेंय बी देणें कितलें सोबीत. खरें म्हणल्यार आमी सुभागी, आमकां 2 आवयो आसात. वी आर ब्लेस्ड विथ 2 मदर्स. एक स्वर्गीची आवय, एक संवसारी आवय. वी आर सो प्रोटेक्टेड बाय गॉड, गिविंग अस 2 मदर्स. 2 आवयो दिवन देव आमचो परामोस कोत्ता, देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. हें व्हडलें आमकां देणें. देखून आयची परब आमच्या दोळ्या मुखार ह्यो सगळ्यो वस्तू हाडटा. भाव भयणीनो, देवान आपल्या पुताक आपणाक जाय ते भाशेन ह्या संवसारांत धाडूंक येतालो. पूण देवाची येवजण जाली एके वस्तोरेक विचून काडूंक, एके वस्तोरेचो कुसवो विचून काडूंक. आनी देवानूच ते वस्तोरेक तयार केली, देवानूच तो कुसवो तयार केलो आपल्या पुताक जल्मा काडूंक. हें केद्दें व्हडलें भाग एके वस्तोरेक. वस्तोरी सुभागी, कित्याक वस्तोरे कडल्यान जिवीत जल्माक येता, वस्तोरेच्या कुसव्यान जिवीत आकारून येता. आनी देखून भाव भयणीनो, देवान हे भाशेन आपली येवजण शार्ती पावयली. आनी आमी सगळीं सुभागी, कित्याक आंकवार मारयेन ओय म्हणून सोरवंडार आमकां फावो केलो. आनी जेजून कुर्साच्या पलंगार तावन आमकां आवयचें देणें फावो केलें. भाव भयणीनो, आयज ही परब समोर उमतना सायबीण मायच्या जिविता खातीर आमी देवाक दिनवासता. तिणें ओय म्हणलें देखून आमकां सोरवंडार फावो जालो, आमकां सोडवण फावो जाली. त्या पासून आमी देवाक दिनवासता. आनी देवाची येवजण इतली अगणीत श्रेश्ठ आमच्यांनी चिंतूंक जायना तितली. देवाची येवजण मनशाक वस्तोरेक विचून काडून येवजण देवान शार्ती पावयली. देव आमचे उदेशी आपली कृपा मनीस कुळाक वांट्टा, हें आमकां थावे जाता. भाव भयणीनो, आयज आंकवार मारयेचेर नदर मारता आसतना, आमच्या आवयांचेर नदर मारता आसतना आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान हे पोरबे समयार 3 वस्तू म्हज्या दोळ्या मुखार येतात. ह्यो 3 वस्तू आमच्या काळजा मनान घेवन जेजूचे गवाय जावंक आमी वावरुया. पयली वस्त भाव भयणीनो, आंकवार मारयेचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमकां विस्वाशी आवय दिश्टी पडटा. विस्वाशी आवय, फेथफूल मदर. जी आवय देवाक विस्वाशी, जी आवय आपल्या घोवाक विस्वाशी, जी आवय आपल्या कुटुंबाक विस्वाशी, जी आवय आपल्या पुताक विस्वाशी. विस्वाशीपण, हॉलमार्क ऑफ मदर मेरी. द एसेन्स ऑफ मदर मेरी and essence of the faith of Mother Mary is faithfulness. विश्वासी रावली ती. आनी हे विश्वासीपण सोंपेपणान जावंक ना. भाव भयणीनो, सगळें बरें चलता तेन्ना विश्वासी रावंक भोव सोंपें.
पूण कोश्ट येतात, दूख येता, आटे बिटे येतात, कुरीस येतात, विस्वाशी रावंक भोव आगोड. आनी सायबीण मांयन आमकां ती वाट दाखयल्या. कोश्टांनी, खुरसांनी, आट्या बिट्यांनी देवाक विस्वाशी रावंक. तिणें ओय म्हणलें आनी तें ओय शेवट मेरेन खुरसाच्या मुळांत रावन तिणें शेवटाक पावयलें, शार्ती पावयलें. आनी देखून भाव भयणीनो, आयच्या पयले वाचपान भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन आमकां हो उगडास कोत्ता, जांकां देव आपयता, जांकां देव विचून काडटा, तांच्या जिवितान सगळ्यांक देव वावुरता. कोश्टांनी, आट्या बिट्यांनी, कुशालकायेन देव वावुरता, तांकां प्रमाणीक करता, भाग्योन करता, पवित्र करता आनी आपली येवजण फुडें व्हरूंक तांकां भाव भयणीनो देव तांचो उपयोग करता. आनी सायबीण मांयन हें सगळें उक्तेपणी, विस्वाशीपणी आमकां दाखोवन दिलां. आनी देखून आयज तरी दोबाजीक परब आमी समोर रोमता. सायबीण मांयक तरी आमी मान दिवंक सोदता. एक वस्त आमकां तावी जावंक जाय, विस्वाशीपण. विस्वाशीपण घेवन ह्या संवसारांत चलपाचें. विस्वाशीपण सगळे कडेन. ट्रस्ट, फेथफुलनेस, these are the highest values of our Christian life. आनी ते पासत हे व्हॅल्यू सांबाळपाची गरज. जितले आमी विस्वाशी तितले आमी क्रिस्ताक लागीं. क्रिस्तान खुरसार मरो पर्यंत देवाक विस्वाशी जावन दाखयलें. आमी बी तेंच करूंक आयची परब आमकां आपयता. आमच्यो घरांत आवयो आसात, आमच्या आवयांचेर नदर मारुया. सगळे कश्टान त्यो विस्वाशी. भुरगें दुयेंत पडटा तेन्ना ती विस्वाशीपण दाखयतात. घोव पासून केन्ना केन्ना सोडून वचत, आवय केन्ना साणिना हें बी आमकां दिसून येता. आवय साणिना. घोव पासून तोरणे पिरायेंत मरत आवय सगळे आटे बिटे काडून कुटूंब सांबाळटा तें बी आमकां दिश्टी पडटा. देखून भाव भयणीनो, विस्वाशीपण सगळ्यांनी जेवपाची गरज. दुसरी वस्त भाव भयणीनो म्हज्या दोळ्या मुखार येता. आंकवार मारिया मागण्याची मनीस. आनी तिच्या मागण्याच्या धर्मा विशीं आमी जायते घोडे आयकलां आनी नियाळ्ळां. पूण आयज परतून आमकां उगडास करुया. मागण्या विरेंत भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी भाग्योन जिवीत जिवंक जायना. प्रेयर इज द की टू हेवन. प्रेयर इज की टू एवरीथींग इन फॅक्ट. आनी ते पासत मागणें आमी केन्नाच चुकोवंक फावना. सायबीण मांयच्या जिवितान आमी पळयता आसतना, आयच्या शिव वर्तमानान बी आमी पळयता आसतना सायबीण मांयचें जिवीत आनी जेन्ना तो बोडवो गाब्रियल तिका मेळूंक आयलो, सगळ्या मागण्याच्या संदर्भांत आमकां दिसता. इन द एनवायरमेंट ऑफ प्रेयर एंड वर्शीप. भाव भयणीनो, ती देवाक तुस्त गीत गायता. ती जेजूक देव मंदिरान भेटूंक वेता. ती जेजूक घेवन परबेक वेता. सगळें मागण्याच्या वातावरणान तिचें जिवीत. आनी जितले फावटी आंकवार मारिया दिश्टी पडली आमच्या हुस्क्यान भरून, तिका आमचो जायतो हुस्को, आजून हुस्को खुर्साच्या पलंगार तावन जेजून जी जबाबदारी तिका दिल्ली आमची आवय जावंक, ती आवयपणाची जबाबदारी ती आयज पासून खंय खंय दिश्टी पडून दर्शन दिवन आमचे सगळें तें हुस्को दाखयता. आनी हुस्को दाखयता आसतना एक वस्त ती आमचे लागीं मागता, मागणें करात, मागणें करात. आनी तिणें सोबीत तेर्साचें मागणें आमच्या हातान घालां. जितले फावटी आमी तेर्साचें मागणें करता तितलेय फावटी आमी जेजूक लागीं येता, सोडवणेक लागीं येता. भाव भयणीनो, कोण एक बरोयणार म्हणटालो, रोजरी is a Bible on beads. Rosary is a Bible on beads. आनीक एक भाग्योंत मनीस अशें म्हणटा, when I pray the rosary, I hold the very hands of Mother Mary, hands of comforting hands, protecting hands, consoling hands of Mother Mary when I pray the rosary. देखून मागणें सोडचें न्हय. केन्ना केन्ना आमी निराशी जाता. Sometimes we give up on God. Never ever give up on God. आमचे मागणें तीरपणान जावंक जाय. आनी अदीक कश्ट पडटा तेन्ना अदीक तें तीरपणान जावंक जाय.
आनी तें तिरपण आमकां देवाशी पावयता. तें तिरपण आमकां सगळ्याक फुडो करूंक आदार दिता. आमच्यो घरांत आशिल्ल्यो आवयो बी आमकां मागणी करूंक शिकयतात. पवित्र कुर्साची कूर काडूंक पयलीं ती शिकयता आमकां. आमचे बापा म्हणून ती पयलीं आमकां शिकयता. बेसांव घे बाबा म्हणून सांगता आमची आवय पयलीं आमकां सांगता. आवयचो धर्म मागण्याचो धर्म, आंकवार मारयेचो धर्म मागण्याचो धर्म, हो धर्म आमी दिसान दीस आपणावपाची गरज. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, आयचे परबे सोमयार म्हज्या मनांत येता उदारपण, सायबीण मायचें उदारपण. म्हाका जर कोणेंय सांगत डिफायन मादर मॅरी, आय वील डिफायन मादर मॅरी वीथ उदारपण, जनरॉसिटी. तिचें डेफिनेशन म्हणटात तें मादर मॅरीचें उदारपण, जनरॉसिटी. शी वॉज जनरस टील दी एंड. आनी उदारपण तिणें न्हूच फकत जेजूच्या काळार, तिच्या काळार दाखयलें, आतां पासून तें उदारपण ती दाखयत आसा. आमकां स्वर्गीचे ग्रेस्कायेन देण्यांनी बरीच ती आसा, ती मागत आसा आमचे पासून. त्या पासून तिचो आमकां सायतो मोग, आमकांय बी तिचो मोग. पूण भाव भयणीनो, तिचे कडल्यान सगळें घेतलें म्हणून जायना. आमी बी उदार जावंक जाय. वी ऑल्सो हॅव टू डिफायन आवर सेल्फ वीथ उदारपण एंड जनरॉसिटी. भाव भयणीनो, जे दिसाक आमचें उदारपण उणें जातलें ते दिसाक भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांव उरची नात. Christianity is defined by generosity and every kind of generosity. आमचें उदारपण उणें जावंक जायना. आमी स्वार्थी जावंक जायनात. आमी आंकवार मारयेचेर नदर मारता तेन्ना ती आमकां उदारपणाचो गूण सुपूर्णयेन दाखोवन दिता. तिचो पूत उदार जालो आख्खें जिवीत दिवंक, ती उदार जाली आख्खें जिवीत दिवंक. आनी ते पासत भाव भयणीनो, हे परबे सोमयार आनी आतां कोविड-19 सिट्युएशन आहा, आमी उदार जावपाचें उणें जावंक जायना. कितें जातलें काय, म्हजे पयशे म्हजें कितें दुसऱ्यांक दिलें जाल्यार फाल्यां कितें जाल्यार म्हाका कितें जातलें काय, म्हाका उणें जातलें काय, असलें चिंतप ना. उदार जावपाची गरज. सगळें आमी स्वर्गार पावूंक जाय एक दीस. इमटी आनी चामटी जावची न्हय, आनी फाल्यांचें चिंतून आयज उदार जावपाचें सोडचें न्हय. आयचो दीस उदारपणान सारपाचो दीस. लेट अस बी जनरस टुडे. फाल्यां सांबाळूंक वचोंक आयज कोणाक आमी उदार जायना जावन ताचें जिवीत संकश्टान बी घालचें न्हय. लेट अस बी जनरस एवरी डे. लेट अस डिफायन आवर सेल्फ वीथ जनरॉसिटी. एंड क्रिस्टियनिटी इज जनरॉसिटी, and we can define Mother Mary with the words of generosity. आनी ते पासत भाव भयणीनो, हो गूण आयज आपणावंक आमी वावरुया. जावं काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्यार जूंय जूंय ती गेली, एलिझाबेथीक मेळूंक गेली, तिचें उदारपण, तिचो हुस्को आमच्यांनी चिंतूंक जायना तितलो. आनी आजून ती आमचें सगळें उदार जायत आसा आनी उदारपण दाखयत आसा. उदारपणाचो गूण जो आमी आमच्या संवसारी आवय सगळें बी पळयता. आमचे संवसारी आवयो कितल्यो उदार. भाव भयणीन आपूण खायनासतना त्यो आमकां दितात. आमी ल्हान आसतना कितें हाडलें सांबाळून आमकां दवरप. आमकां आमचे आवय कितेंच उणें जावंक दिनात. तें आमी धाकटें आसतना नाथींग आमचो बरो परामर्श थंय कोत्तात. भाव भयणीनो, हे 3 गूण आंकवार मारीचे आमी आपणावया आयज परबे सोमयार. भाव भयणीनो, इल्लोसो वेळ घेवन आयज संवसारी आवयचोय बी आमी उगडास कोत्ता. देखून एक निमाणी वस्त सगळ्यांक आनी म्हाकाय बी हांव सांगूंक सोदतां ती. भाव भयणीनो, त्या भुरग्याच्या जिवितान आमी पळयलां, त्या भुरग्याक घराची गरज ना, बरें न्हेसपाची गरज ना. त्या भुरग्याक आवयची गरज. जूंय म्हजी आवय, तूंय म्हजें घर. आनी आमकां बी तशेंच भाव भयणीनो, आमकां जल्माक हाडटली आवयक आमी मान दिवपाची गरज. सायबीण मांयक तर आमी मान दिता, जल्माक हाडटली आवयक आनी बापायक बी. पूण आयज आमी आवयंचेर उलयता. देखून आवयक आमी केरीत मान दिवपाची गरज. हर वोम वॉज अ सेक्रेड वोम.
थंय आमी जल्मल्या, थंय आमकां आकारून हाडल्यात. आमी कुसव्याचेर, जो कुसव्यान म्हाका जल्म दिला त्या कुसव्याचेर आड वचूंक जायना. तो कुसव्याक आमी मान दिवपाची गरज. ते पासत भाव भयणीनो, आमकां व्हडलीं व्हडलीं घरां आसत, पूण आवयचो कम्फर्ट ती घरां आमकां दिवंक शकनात. आमचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसत, पूण आवयचो मोग ती गिरेस्तकाय आमकां दिवंक शकनात. भाव भयणीनो, आमी 5 स्टार हॉटेल्सांनी जेवणाक वेताले. आतां कोविडाक लागून वचोंक जायना आमकां. 5 स्टार हॉटेल्स, रेस्टोरंट्स, दीस दॅट, बरीं बरीं जेवणां घोडे आमी कोत्ता आनी जेवणाक घोडे वेता. पूण आवयच्या जेवणाचो गोस्त आमच्यांनी हे जेवणान घेवंक जायना. आनी हे जेवणां तो गोस्त आमकां दिनात. दॅट टेस्ट वी वील नॉट फायंड, दॅट लव यू वील नॉट फायंड. त्या पासत तुजी आवय आयज खंयी आसूं, तुवें घोडे तिका आजिलान व्हरून घातल्या, घोडे तुवें तिका घरांत एकटीच दवरल्या, घोडे तूं वचोना तिचेशी, आयज एक फोन, एक मॅसेज तुज्या आवयक कोर. तुज्या आवयक सांग दॅट यू लव. आंकवार मारीची पुजा केली, वो आंकवार मारीचें देवसांव केलें, आंकवार मारीकूच मान दिलो इतल्यान काबार जायना. संवसारी आवयक मान दिता तेन्ना आमी आंकवार मारीक मान दिता. आनी आंकवार मारीक मान दिता तो मनीस आपले संवसारी आवयक बी मान दिवंक शिकूंक जाय. तुजी आवय मागीर जाणटी जावं, ती पिडेस जावं, ती पातकी जावं, कितेंय जावं, तिचो कुसवो देवान विचून काडला म्हाका आनी तुका जल्माक हाडूंक. ते बसत त्या कुसव्याक मान दिवपाची गरज. आनी आयज तो मान आमी दिवंक जाय. आनी देखून भाव भयणीनो, तूं खंयसरूय आसूं, आतां फोन आसात, मॅसेजी धाडूंक जातात, पोरशी वसोंक जाता, आयज वस, हेजें तेजें आनी आयकोना काय. तुका हांवें वायट केलां जाल्यार बसून वस. देवाक जाय तूं गेल्लो, तूं गेल्लें, तुज्या आवयक तुवें मान दिल्लो देवाक जाय. देखून आयज वस, आयज फोन कोर, आयज एक मॅसेज धाड, टेल हर दॅट यू लव हर. तेन्ना आंकवार मारीक मान मेळटलो, तेन्ना देवाक मान मेळटलो, तेन्ना आमी जेजूचे गवाय जातले. ही आल्तारार येतलो जेजू आमकां तेंच करूंक, सगळ्यांक आमकां कृपा दिवं, सगळ्यांक आमकां आंकवार मारी भाशेन जावंक आनी जेजूचो पाटलाव करूंक कृपेन आनी आशिर्वादान भरूं. उबी रावया. आमच्यो गरजो आनी आमच्यो हुस्के कोती ह्या वेळार आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या भाग्यवंत बापान, आमच्या गवळी बापान आनी इगोर्जेच्या हेर सोर वडिलांनी देवाचे येवजणे प्रमाणे पोरचेक चलोवन व्हरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यांनी ओदीक करून आमच्या भावार्थाच्या वडिलांनी आपलेपण पयस करून पोरजेचे सेवे पासत वावरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आज स्वर्गीचे मायेची परब करता, तशेंच आमच्या आवयांचो दीस पाळटा. तिच्या जिविताची देख घेवन तिचे परी आमी ल्हानवीक कालती जावन जेजूक गोवाय दिवंक पावूंक सगल्या आमच्या आवयांक देवाचो आदार मागुया.
आमचे क्रिस्ती गोराबे देवाच्या उतरा प्रमाणे चोलू म्हूण आनी जेजूच्या मोगाचे रूपकार समाजाक जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस ही पिडा संवसारभर वाडत आसा. सायबीण मायेचे विणवणेन आख्ख्या संवसाराचेर देवा बापाचो आशिर्वाद आनी हे पिडींतली आमकां मेकळीं कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर्गींच्या बापा, सायबीण मायचे विनोनीन ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ती तूं आयकून घे. सगळ्या वायट विघ्नांतली देंवचाराचे पदवेंतली पिडेंतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मिडोनेच्या वेळार आमी गायन गावया मातयेचे भांगार करून C24 पान 30 आनी 8, C24 पेज 38. मोच्या भाव भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोपेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोन मानून घेवन. भो मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवार मारेच्या कुसव्यांत आमचे मनीस सोयम घेतलोल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर वंडावण्यांतली निवारून दिसान दीस ओदीक पवित्र करूं
आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पाव. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्पराक आमी वागता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयो आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मल्ली निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट आमी गावन परगोटुया. Gesù bello, Gesù żywot zala, Gesù nowianie kolo. Gesù bello, Gesù żywot zala, Gesù nowianie kolo. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीब साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची आपल्या घरांनी रावून हे मिसाचे पेटेंत वांटो घेतल्यांची आमच्या जोण एकल्या उदी करून आवयांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोंत झुजे बागयोंत धरून दुता. आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टाळणींत पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली कोरोना व्हायरस हे पिडींतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकळुदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडतेची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. हो आंकवार मारेक जल्मल्लो आनी आंकवार मारयेचो कुसवो पवित्र केल्लो सोमी खुर्साच्या पलंगार रावून आपले आवयक आमचे आवय करून ताणें दिली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी.
उत्मीक कुमन्यावाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. जेजू म्हज्या D16 पान 55 D16 पेज 55. Gesù moja, Kirkol mozotmo, Mucha zara, Najimi tuzevi, Duri tuje, Kalis rovaldole, Makatosos, Sorur otsuraka, Duri tuje, प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्ख्या संवसाराचो भरवासो आनी मनशाचे सोडवणीचें फातें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक बावार्थान ताका आपलो सोरवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भयणी भावनो, असल्या सोबीत कुशालकायेच्या दिसाक दोनूच दिनवासनीची उतरां आनी सगल्यांक तुमकां फेस्ताची पोरबी दिवंक पयले सुवातेर पातकुरा बराबर डिकन डॅनिश आनी सगळे फिरगोजीच्या नांवान आमच्या येजमान यादनिकाक आमचे दिनवास पद मारियान डिकोस्ता आज देवाचें उतर उर्बीन आमकां पुरगुटलें आनी आमचे बराबर रावन ही फेस्ताची कुशालकाय वाडयली. पद मारियानाक आमचे दिनवास तो हांव समजता तालिगांवचोच कहो, कित्याक आमचे बराबर जायते पावटी आपलो वेळ दिवन आमचे सांगाताक आसता.
ताची उतरां आमच्या मनान दवरून सायबीण माय भाशेन विस्वासीपणान मागण्यान आनी उदारपणान आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवन जेजूक गोवाय दिवपाचे प्रयत्न फुडें व्हरुया. आमचे दिनवास तुमकां सगल्यांक आज खुशालकायेन आपल्या घरांनी रावन हे परबेन वांटो घेतल्या. आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस आपलो वेळ काडून आमकां सगल्यांक न्हूच तालगांव पूण सगळे गोंयांत हे मिसाची वितरावणी करता. ताका आमचे काळजाबरी दिनवास. आमचो भाव सांतान सोबीत काड्यान देवाक वाखाणूक आमकां आदार दिता. आमचो भाव एंटनी मिसाची मांडावळ करूंक वेदीची सेवा करूंक आमकां सोयीक दिता. तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच आमची भयण आमांदान सोबीत आज हे आवतार न्हेटयला ताकाय आमचे काळजाबरी दिनवास. आमचे गायन मंडळीक आनी सगल्यांक कसलो ना कसलो आदार दिवन ही परब करूंक वावुरतल्या. ही परब व्हडा दोबाज्यान गणगणान आमी दर वर्साक समोरमताल्या हे इगोर्जेंत. पूण ह्या पॅन्डेमीक हे पिडेक लागून आज आमची इगोर्जो आनी आमच्या इगोर्जेचीं दारां अजून बंद आसात. ती वेगोवेग उक्ती जावंक आमची प्रार्थना. खेरीत म्हजी सलाम आमच्या आवयांक. आज आमी आवयांचो दीस पाळटा. मारिया जेजूची आवय आनी आमची आवय आनी आमच्या संवसारांतली आवय सगळ्यांत व्हडली गिरेस्तकाय. फादर मारियान सांगतलो ते भाशेन तुवें आवय आसा थंय घर आसा. तुवें आवय आसा थंय आमकां सुरक्षा आसा. तुवें आवय आसा थंय आमकां सगलें आसा. पोर्चुगीज भाशेन एक म्हणणी आसा जाका आवय आसा ताका सगलें आसा. जाका आवय ना ताका कांयच ना. आमी आज आमच्या आवयांचो उगडास करतना आमच्या आवयांक आमी सलाम करुया. आनी आमचो मोग सदांच तांवून आसलेलो मोग आमच्या आवय सवें दाखोवया. कितली ती नेणार जावं, कितली ती अशिक्षीत जावं, कितली ती असूक जावं, पूण ती आमची आवय. आनी आमच्या आसण्यान तिणें आपलो कुसवो पवित्र केलो आनी आमकां जल्माक हाडली. आमकां देव जिवीत दिलें आनी देवा बेसल्यान वाडयता. आमच्या आवयांक आमी मान दिवया. आमचो आवयांचो आमी मोग करुया. आमच्या आवयांची सेवा करुया. आनी आमची आवय बऱ्याक वायटाक आमकां बरी बूद दिता. ती बूद आमी स्विकारुया. आनीक एक फावट सगल्यांक तुमकां अनुभव करून फादर मारियानाक फेस्ताची उनुनीत परबीं आनी माय मारीच्या आश्रयकाल आमकां सगळे तरेच्या वायटांतली राख आनी निवार आनी पिळा आमचे वेली वेगोवेग पयस कर म्हूण बापाक प्रार्थुया. भाव भयणीनो, शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं एकूच म्हजें दिनवासनेचें उतर पादविकाराक पादकुराक आनी डिकन आसा. तालिगांवची गोर्ज म्हाका म्हजें घरूच कशें जालां. कित्याक गेल्ल्या वर्साक साबार फावटी हांव हे फिरगोजेंत आयलां आनी आयज म्हाका खरेंच खुशालकाय भोगली ही दोबाजीक परब तुमचे बरोबर समोरमूंक हे मीस समोरमूंक. आनी दुबा विरींत आमी मिसांत मागलां आनी सदांच तुमचे पासत आमी मागतले. हो शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान बापा लागीं सायबीण बाईचे विनवणेन आमचेर कृपा मागुया. भोव करून हे कोरोना व्हायरस पिडेंतली आमकां निवार म्हूण बापा लागीं कोतकोत्यान मारीक फुडें घालून हो शेवटाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया. एका एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हणून आमी जबाब दितले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाग्योंत आंकवार मारीचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनीस कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारी उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सद्दां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारीच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात.
पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या आंकवार मारेचे मोजोतीन सासणाच्या संतोसाक आमी सगळीं पावूं आमेन. आनी सोर पदवीदार बाप देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करून जेजूक गोवाय दिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार शेवटाचे गायन गावुया. D21 पेज 213 D21 पान 213.